कोंकणी भाशेन झारदुला म्हणजे पीच. आयज हांव 10 लायन्स ऑन पीच इन कोंकणी भाशेन हांगासर तुमकां सांगता. झारदुला सुमार 8000 वर्सां आदीं चायनांत आसलें. हें झाड प्लम्स आनी एप्रिकॉट्स ह्या कुटुंबांतलें. हें फळ खावपाक एकदम चड बरें लागता. ताचे विटामिनाचे फायदे हे परी आसात. विटामीन सी, विटामीन ए, विटामीन के, विटामीन ई. Hi and hello, welcome to my channel konkanilearn.com. शाश्टीची कोंकणी शिंक म्हज्या बाराबोर. Learn salsate Konkani with me. Now let's continue. ह्या फळाची कात स्किन जावन आसा हल्दी रंगाची, तांबडी वो थोडी फळां धवी वायट रंगाची आसतात. आतां ह्या फळाचें मांस फ्लॅश हल्दी रंगाचें वो धव्या रंगाचें आसता. केन्नाय ताचें मांस सुमार अशें तशें भाशेन आसता. हांव ताच्या रंगाची बाबतींत उलयतां. झारदुला फळ जेनस प्रोनोस म्हणटात त्या कुटुंबांतलें, जे रोस कुटुंबांतल्या रोसासी म्हणटात. हें फळ आख्या व्हडल्या कुटुंबांतलें, ज्या परी प्लम्स, चेरीज, एप्रिकॉट्स, आलमंड्स आसतात. ह्या सगळ्या फळां मदें कसलोय तरी संबंद आसा एकामेका मदें. 10 लायन्स ऑन पीच इन कोंकणी. आतां हांव 10 लायन्यो झारदुला फळा वयर सांगता. पयले सुवातेर झारदुला फळ चड रोसीत ज्युसी फळ आनी ताची कात सारकी मोव आनी त्या भायर मोव केंस आसलोल्या परी लागता. दुसरो पॉयंट, तें फळ वेगळ्या रंगाचें आसता, ज्या परी हल्दी, धवें आनीक गुलाबी. तिसरो पॉयंट, झारदुला जीवन आसता, दॅट इज विटामिनान भरलां, जशें विटामीन ए, सी, के आनीक ई. चवथो पॉयंट, हें फळ झाडाचें आनीक खरें म्हटल्यार रोस कुटुंबांतलें. पांचवो पॉयंट, हें फळ कशेंय खावपाक जाता, ताजें, रांदून वो धब्यांतलें. सिक्स्थ पॉयंट, झारदुला फळ सारकें लो इन कॅलरीज आनीक चड दाग्यांनी, दॅट इज फायबरान भरलां. सातवो पॉयंट, ह्या फळाच्या झाडाक वत, दॅट इज सनलायट आनी सुकी जमीन जायी पडटा बरें वाडतलें जाल्यार. आठवो पॉयंट, झारदुला फळां गिमांत, दॅट इज इन समर पिकतात. नववो पॉयंट, झारदुला सॅलड, खीर आनी पिवची पाय, दॅट इज स्मूदीज करून खावपाक मेळटा. आनी 10वो पॉयंट, हें फळ एकदम चड साकरेन भरलां, देखून खाताना चोत्रायेन खावपाक जाय. खळवणी चोत्राय, digestive wounds, their natural sugars can cause bloating or cramps in sensitive folks. Allergic reactions for some, the pit or skin contains compound that triggers allergies. Bruising and perishability, they bruise easily and have a short shelf life, requiring careful handling and storage. High in sugar, while good for energy, their sugar content can be high, so moderation is the key. Stone hazard, the pit poses a choking risk, especially for children. Akrek शेवटाक द कन्क्लुजन, झारदुला एकदम बरें लागता खाताना, सारकें रोसीत आनीक मोव कशें, रंगीत आसता आनीक सारकें जिवनास्थावान भरलां. रोयतना सारको कुयदाद घेवचो पडटा, पूण उपरांत ताचो बरो फायदो मेळटा. सदांच लोक अशें विचारतात, कशें कळटा झारदुला पिकलां वो तन्नें आसा तें? जबाब, पिकलोलें फळ मातशें मोव कशें आसता, गोड लागता आनी बरो वास आरोमा आसता. दुसरो पॉयंट, ह्या फळाची कात स्कीन खावपाक जाता,
जबाब वोय आख्खें खावपाक जाता ताची बी दॅट इज सीड सोडून, पूण थोड्यांक ताची कात बरी दिसना देखून काडून खातात. तिसरो पॉयंट, हें फळ कशें तरेन सांबाळूंक जाता. जबाब घरांत रूम टेम्परेचर म्हणटात तशें दवरपाचें वो फ्रिजीन दवरपाक जाता सुमार 1 समन. एकामेकाच्या वयर दवर नाका कारण ती चिडूंक लागलीं जाल्यार पिड्ड्यार जावपाक लागता. चवथो पॉयंट, हें फळ आनी कशें तरेन उजार करूंक जाता. जबाब जर्दुला सॅलॅड, खीर आनी पिवची पाय स्मुदीज करून खावपाक मेळटा. इतल्यान सोंपयता हो म्हजो व्हिडिओ. तुमकां फायद्याचो आसतलो म्हूण सजमतां. मीट यू सून विथ अनदर व्हिडिओ. टेक केअर, बाय बाय आनी मोग आसूंदी.